नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। सरकारान थारायले म्हादय धोरण। कर्नाटकाकडच्यान म्हादय साल्वार करूंक 3 पावंड्यार प्लान। न्हंयचो शास्त्रीय अभ्यास करपाक 1.5 कोटी मोडून DHI एजन्सीक कॉन्त्रात। अनुसूचित जमातीच्यो हजारांनी वेकन्सी रित्योच। ट्रायबल बजेट वापरिनात। उटाचो फुडारी मंत्री जालो, मागण्यो तडीक लागना। तवडकाराक उजरायलो। तवडकार म्हणटा आमदार काम करिनात। फोंडेचे बाजारकारांचे सोप्याचे प्रकरण पडले चडार। बाजारकारांनी बाजार उडयलो बंद। कॉन्ट्रॅक्टराकडेन सोपो कलेक्शनाचे वेव्हारान पालिकेचे गुड्डलचाव। बाजारकारांचो आरोप। गोयची स्पेशल स्टेटसाची मागणी केंद्रान सामकीच भायर मारिली ना। राजीनामो दिवची ना। गोवाज मुवमेंट फॉर स्पेशल स्टेटसाचे स्टेजीवेल्यान अलिनाचे वक्तव्य। आणि विजा नासतना रावपी फॉरेनरांक दवरूंक 2-3 म्हयन्या भितर डिटेन्शन सेंटर। मुख्यमंत्री म्हणटा फॉरेनरांचे डॉक्युमेंट पळयता FRRO। कारवाय गोयचे हातान ना। खबरो विस्तारान। सरकारान आता म्हादय धोरण थारायला। सरकारान म्हादयचे केशीचे तयारेक नेट धरला। सप्टेंबराच्या पहिल्या सप्तकान केस ट्रिब्युनला मुखार येता। ते फाटभुंयेर मंत्रिमंडळान म्हादय धोरण पास केले। म्हादय केशी खातीर 3 पावंड्यार प्लान केला। महत्वाचे सल्लागार नेमप आणि ॲडव्होकेट जनरलाची कायद्याची बाजू घटमूट करपाक खासा टीमी करपाचे थारला। म्हादयचो शास्त्रीय अभ्यास करपाक DHI एजन्सी नेमल्या। हे एजन्सीचेर सरकार 1.5 कोटी मोडटलो। कर्नाटकाच्या प्लानांतल्यान म्हादय साल्वार करूंक म्हूण सरकार नेटान कामाक लागला। हे फाटभुंयेर सरकारान म्हादय धोरण पास केले। ताचेर मंत्रिमंडळाची खासा बसका जाली। सरकारान 3 पावंड्यार मोर्चा बांदणी केल्या। म्हादयची लढाय। म्हादयचेर खासा टीमी नेमपा खातीर अधिकार थारावप। ॲडव्होकेट जनरलाक आदार करपाक खासा टीमी। म्हादयचो अभ्यास करूंक DHI कंपनीक कॉन्त्रात। पहिल्या पावंड्यार मंत्री आनी कांय अधिकाऱ्यांक म्हादय केशीन लागपी अधिकाऱ्यांची सल्लागार, वकील आनी तज्ञांची नेमणूक करपाचो अधिकार दितले। उपरांत दिल्ली AGची टीम घटमूट करपा खातीर कितल्याशाच टिमींची नेमणूक करपाचें थारला। सरकारान थारायल्ल्यो कांय टीमी पळयात। आर्गुमेंतांक टीम AG आत्माराम नाडकर्णी, ॲडव्होकेट प्रताप वेणुगोपाल, ॲडव्होकेट निनाद लॉड, ॲडव्होकेट पंकज वेर्णेकार, ॲडव्होकेट निखिल वेर्णेकार। आर्गुमेंट टीमींक पुराय म्हायती आनी आदार दिवंक टीमी केल्यात त्यो अश्यो: संशोधक टीम, प्लिडिंग केस लॉ टीम, मार्गदर्शन आनी तयारी टीम। धोरणाप्रमाण म्हादय केशी खातीर दिल्ली गोवा निवासान खासा कार्यालय घालतले। थंय मुखेल कर्मचाऱ्या सयत स्टेनोग्राफर, एक LDC आनी 2 प्युनी नेमतले। गोयच्या आर्गुमेंताक वजन हाडूंक गोयच्या टीमींक म्हादय विशीं शास्त्रीय म्हायती आनी डॉक्युमेंट लागतले। ते खातीर 1 कोटी 34 लाख मोडून सरकारान DHI ही आंतरराष्ट्रीय एजन्सी नेमल्या। म्हादयच्या उदकाचो आनी पर्यावरणाचो अभ्यास आनी परिणामांचेर शास्त्रीय अभ्यास करून ही एजन्सी म्हायती दितली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। अनुसूचित जमातींच्यो हजारांनी वेकन्सी भरिल्ल्यो नात। ट्रायबल बजेट अर्द्या वयर वापरिनात। बजेट देवेला। उटाचो फुडारी रमेश तवडकार आमदार मंत्री जालो, मात ST कम्युनिटीच्यो मागण्यो तडीक लागल्यो ना म्हूण आमदारांनी तवडकाराक उजरायलो। SAGचो स्टाफ सारको काम करिना म्हणूनय कांय जाण उलयले। तवडकार म्हणटा येवजण्यांचे ST लावार्थी वाडले, आमदारूच काम करिनात। मुख्यमंत्री म्हणटा अजून अनुसूचित जमातीचे गाव अधिसूचित केले नात, मात थंय खर्च केला। ते फाटल्या दिसांनी आमी पळयताले, आमी कसलेय कामाक तुमच्या ऑफिसान खंयसरूय गेले जाल्यार ना मातशें लुसोफोनियान बिजी आहा। SEZचो कॉन्सेप्ट जो इंडस्ट्री भितर आसा तो तुमी हाडपाकच जाय, कारण SEZच्या रुपान अनेक रिबेट तांकां मेळटा, टॅक्स वेव्हियर मेळटा। तुम्ही फक्त लुसोफोनिया गेम्स म्हणून तुम्ही 1 वर्स काढले। आता कसली गेम नॅशनल गेम येवपाची आहा, म्हणजे म्हजो टर्म 5 वर्सां तुम्ही काडना जाल्यार देवा कडेन मागता, काडना जाल्यार पुरो म्हजी कामां करा म्हणून। कित्याक ते एस्टिमेट केल्लो आसा, टेंडर करपाचें आहा। केन्ना टेंडर करतले देवाक खबर। एक तर तांकां रिटायर करा नाल्यार आमकां रिटायर करा। तुवेंच तयार केल्ले ते 12 डिमांड तूं मिनिस्टर जाले नंतर कितलेशे तुवें करून घेतले। हे जे सगळ्यांत जर चड फंड्स अनयुटिलायज उरला जाल्यार तुज्या डिपार्टमेंटान, ट्रायबल डिपार्टमेंटान, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान तूं निदो काडटा। म्हाका दिसता यू हॅव टू रिजायन त्या गणेश गांवकाराक ते मिनिस्टर म्हणून। आमच्या सरकारच्या कालखंडामध्ये वो 5 वर्सांचो कालखंड आसा, ह्या कालखंडा भितर तुम्ही म्हाका कितले जरी बदनाम करपाक गेले, म्हजेर लोकांचो विश्वास आसा। सबंद देशा भितर ट्रायबल कम्युनिटीचो विकास कसो आसा हाचो मॉडेल आमी दाखयतले। ट्रायबल सबप्लॅना सकयल
खर्च करतलो जाल्यार सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल आहा ट्रायबल म्हणजे खंयची गांवां तें सारकें नोटिफाय जावचें पडटलें. राव शेड्यूल एरिया ताणें तुका सांगलें शेड्यूल एरिया अजून डिफायन करूंक शकूना आमी. ताजे आमचो एक्सरसायज चालू आसा कारण ताका डेटा लागता. तो डेटा एवेलेबल जावचो पडटा. राव मरे ऑथेंटिकेटेड आतांच डेटा आयला आमचे कडेन आनी त्या डेटाच्या आधाराचेर खंयची गांवां करपाची ती जातली. पण ट्रायबल सब डिमांड हे डिक्लेअर जावन ना हाजो अर्थ त्या डिपार्टमेंटान पयशे खर्च करूं ना ट्रायबल एरिये खातीर. ही जर ताजी कल्पना आसत जाल्यार ती चुकीची आसा. की त्यो नोटिफाय करपाक वेळ कित्याक लागता कित्याक नॉर्मली जे आसात प्रशासनात एडमिनिस्ट्रेशनात तांकां ट्रायबल पॉप्युलेशन खंय खंय रावता हें खबर आहा. फोंडेचे बाजारकारांचे सोप्याचे कोफुसांव चडार पडला. बुधवारा बाजारकारांनी सकाळ सावन बाजार बंद दवरलो. वाडयल्ले सोप्याचे प्रकरण जाग्यार घाली मेरेन फाटीं सरचेनात म्हूण बाजारकार उलयतात. पालिकेन सोपो 5 रुपया वयल्यान 2 ते 4 पटीन वाडयला. मात सोपो एकठांय करतल्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान पालिकेक पयलीं परस उणें येणावळ येता. बाजारकार हे वेव्हाराचेर दुबाव घेतात. आमदार विजिलन्स चौकशी मागता. कोफुसांव सोडोवंक वेळ दियात म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारानूय मध्यस्थी करून पळयली. बुधवारा सांजे मुख्यमंत्र्यान पालिका आनी बाजारकारांची बसका घेतली. सोप्याचो दर सरकार थारायतलो म्हूण ताणें उतर दिल्ल्यान बाजारकार सद्याक फाटीं सरल्यात. सीएमान फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे चेअरपर्सन आणि बाकी कावन्सिलर्साक आपोवन व्हेल्लें आनी तांणी सगळे विशय समजून घेतिल्लो आनी जे रेट्स आमी सांगले सीएमाक जे वेंडर्साक मान्य ना सीएमाक आमी एक्सप्लेन करून सांगले हाव इट इज इम्पॉर्टंट आणि सीएम has said that he is going to announce a compromise rate or he is going to suggest a compromise rate to the municipal council. And if at all any loss is caused to the municipal council on account of that rate, government will compensate the municipal council अशें assurance CMan दिल्लें आसा. So once the CM announces the rate and the municipal council adopts it and makes a claim for whatever is to be compensated, या विषयाचेर एकदाचे सोल्युशन हें जाता. केन्ना अनाउन्स करता म्हटला म्हणजे कितें डेडलायन? सीएमान फाल्यां सकाळीं अनाउन्स करता. फोंडे पालिकेचो निशेध करपा खातीर फोंड्यांतल्या वेपाऱ्यांनी बुधवारा सकाळीं बंद पाळ्ळो. फोंडे पालिका बाजारांतलो नुस्तें बाजार, भाजी बाजार पुराय बंद आसलो. कांय दुकानांय लोकांनी बंद दवरिल्लीं. फोंडे पालिकेन सोपो हिसपा भायर वाडयल्ल्यान पालिकेचो निशेध करपा खातीर हो बंद पाळिल्लो. आयज आमी हांगा मार्केट बंद करून म्युनिसिपालिटीचो निशेध नोंदोवपाक आमी हो कंप्लीट बंद केला आनी हेका आमकां उत्सुर्त लोकांचो पाठिंबो मेळ्ळा. आमी सांगून आसतना लोकांनी दुकानां आपली बंद दवरल्या थोडी आनी आमचे मार्केट दर कंप्लीट टोटल बंद आसा. 100% यशस्वी जाला. सीएम म्हणपाक लागलो की 2 म्हयने दिया आमकां की आपूण तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करता. पूण आमी हांगासर ऑलरेडी हांगासर 1.5-2 म्हयने लायला हांगासर म्हणून आमकां एक निशेध म्हणून आयज आमी बंद केला आनी हें आमी आंदोलन आयज पळय जें केलां न्हू तें आमी हें समज आमचे म्युनिसिपालिटीन मान्य केलें ना आमी ते मोठे करतले व्हडले करतले. बुधवारा सांजे वेपाऱ्यांनी फोंडे शारान मोर्चा काडून पालिकेचो निशेध केलो. पालिका कार्यालया मुखार जाल्ल्या जाहीर सभेन आंदोलन खर करपाची शिटकावणी दिली. जर आमच्या मागणी पूर्ण करिना जाल्यार आमी पुणेचे सगळे वेपारी शॉपाले आज आमी फक्त म्युनिसिपालिटी वेंडर आनी म्युनिसिपालिटी सॉप टॅक्सा लागून इतल्याच बंद केल्ले की आमी फोंडेकारांक सगळ्यांक सांगतले की आमी रिक्वेस्ट मागून आमकां तुमी सपोर्ट करात आनी फोंडा बंद करतले. दुसरो तरी आमचें आयकना जाल्यार आमी ऑल गोवा म्युनिसिपालिटी पंचायतीक सगळ्यांक धरून आमी ऑल गोवाचे झेर पावतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आतां घेवया एक विराम.